गोय सरकारान जो मेरेन कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान फायनल करिना तो मेरेन स्टे उरतलो म्हूण 13 सप्टेंबराक एनजीटीच्या प्रधान खंडपीठान स्टे दितना स्पश्ट केल्लें. सरकाराक कोस्टल मॅनेजमेंट प्लान एनजीटीक दिवंक 30 नोव्हेंबर मेरेन प्राझ आसा. ट्युरिझम सीझन सुरू जाता 1 ऑक्टोबराक. शेकवाल्यांक ते शेक नासतना हुमकळत म्हूण भंय. ही मिटींग आपोवपाक कारण म्हणल्यार आमची जी शेकां आहली बिचार त्याची गव्हर्मेंटान पॉलिसी केल्ली. ती पॉलिसी एनजीटीन स्टे दिल्ली ह्या पॉलिसीचेर इम्प्लिमेंट करूं नाका म्हणून, कित्याक CZMP प्लॅन जाले शिवार. सो आमी एक रिक्वेस्ट करपाक एक मिटींग आपयल्या. आमी ऑल गोवा शेक ओनरांच्या नांवान एक हायकोर्टान केस घाल्ल्या. ताचे हाल्या हियरींग आहा. मागपाक की आमचे एक बरो आउटकम येयल्या पुरो म्हणून, आनी जी आमची बिचार शेकां आहा ती बेगीन आमकां अलॉटमेंट करून दिवची. एक आमचें जें सिस्टम आहा लॉटरी सिस्टम तें एबॉलिश करपाक जाय. आनी ताका लागून कितें जाता चोय, आतां हांव ह्या वर्साक म्हाका लागली लॉटरी, दुसऱ्या वर्साक ताका लागता. सो आमी तें करपाक पावच ना. आतां CCTV कॅमेरा टॉयलेट बीन ते इश्यू म्हणटू नो प्रॉब्लेम. बट दुसरे इश्यू आहा कितें, दुसरे जे इश्यू आहा लायवलीहूड इश्यू. थोडे शेकवाले आमचे सबलेटींग करता. हाका लागून आमी गव्हर्मेंटाक सांगलां सबलेटींग पयलें बंद जावपाक जाय. There are people who were running shake for decades. Can you throw them out now? So that's why what we are saying, form a separate policy for newcomers and a separate policy for old shake owners. How newcomers, suppose there are 10 shacks in one village, take one for newcomers, which is 10%, and give additional shacks. So those shacks every year they can go for lottery. Anybody desires to apply, they can apply. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी.